नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. वेंचणुकेची तारीख जाहीर जाले उपरांत 5 राज्यांनी वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट आयला. आयज घरमंत्री अमित शाह आणि छत्तीसगडात राजनंद गावात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराक सुरुवात केली. ह्या वेळार उलयतना घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें की छत्तीसगडाची स्थापणूक आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांणी केल्ली. छत्तीसगडाचे आदले मुख्यमंत्री रमन सिंह हांणी छत्तीसगडाच्या उदरगती खातीर खूबशी पावलां उखल्ल्यात. मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया. कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा. छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने. 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह. छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान निठारी कांडाच्या बहुचर्चित 2005-2006 चे नोएडा हत्याकांडा संबंधात 12 केशींनी मुखेल आरोपी सुरिंदर कोहली हांका मुक्त केले. सगळ्या 12 केशींनी ट्रायल कोर्टान सुरिंदर कोहलीक फाशीची ख्यास्त फरमायली. दुसरो एक आरोपी मोनिंदर सिंह पांढेराक लेगीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयान 2 केशींतल्यान मुक्त केला. ताकाय ट्रायल कोर्टान फाशीची ख्यास्त फरमायली. न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा आणि न्यायाधीश सय्यद आफ्ताब हुसेन रिझवी हांच्या खंडपीठान हो आदेश दिला. हत्याकांड, बलात्कार आणि अपहरणच्या संदर्भात ट्रायल कोर्टान सुरिंदर कोहली आणि मोनिंदर सिंह पंढेर ह्या दोघांकय फाशीची ख्यास्त फरमायली. पूण प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नाशिल्ल्या कारणान अलाहाबाद हायकोर्टान दोन्ही आरोपींची फाशीची ख्यास्त रद्द केल्या. लष्कराच्या कमांडर्सांची परिशद आयज सावन दिल्लीत सुरू जाली. भारतीय लष्करा खातीर महत्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगान संकल्पनात्मक पातळीचेर भासाभास करपा खातीर ही परिशद आयोजीत केल्या. 5 दीस चलपी ह्या परिशदेत आर्मी कमांडर्स आणि हेर वडील पदाधिकारी पहिल्या दिसा आभासी माध्यमांतल्यान आणि उपरांत भासाभाशे वेळार प्रत्यक्ष मेळटले. ह्या वेळार वर्तमान तशेंच चालू सुरक्षितेविशीं परिस्थितीचेर खोलायेन भासाभास जातली. खेरीज भारताच्या सज्जतेचो नियाळय घेतले. रक्षा मुखेली अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थलसेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आणि वायुसेना मुखेली VR चौधरी परिषदेक संबोधित करतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह बुधवारा 18 ऑक्टोबराक ह्या परिषदेत वाटो घेतले. अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बायडन हांणी सांगला की आतंकवादी संघटना हमास हे सगळे फिलिस्तानाचे प्रतिनिधित्व करतात. तांणी सांगले की हमासाक पुराय ना नपयत करूंक जाय. गाजा पट्टीचेर इस्रायलान कब्जो केलो जाल्यार ती एक व्हडली चूक जातली अशें बायडन हांणी म्हळां. इस्रायल झुजाच्या नेमानुसार काम करतलो अशी आस्त आसा. पोप फ्रांसीस सयत हेर मुखेल फुडाऱ्यांनी इस्रायलाक मानवी गलियारो उगडो करपाक सांगला. तांणी सांगला की मानवी अधिकाऱ्यांचो सन्मान जावंक जाय. आतां मेरेन 10 लाख लोकांक गाजा पट्टेंतल्यान स्थलांतरीत केल्यात. इतले मजगतीं संयुक्त राष्ट्र शिटकावणी दिल्या की गाजाच्या हॉस्पिटलांनी फक्त 24 वरां पावपा इतलो तेलाचो सांठो उपलब्ध आसा. बॅकअप जनरेटर बंद जालो जाल्यार हजारांनी लोकांच्या भलायकेक धोको निर्माण जावंक शकता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कारापूर साखळेत भूमिगत वीज वाहिन्यो घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, थळावे आमदार प्रेमेंद्र शेट आणि हेर मानेस्त मुखेल हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले की आयज आमकां रिन्युएबल एनर्जीची चड गरज आसा. पणजे शार प्रदूषण मुक्त करपा खातीर सोलर सिटी करपाचो यत्न चल्ला. हे काम 15 ऑगस्ट 2024 मेरेन पुराय जातले. सरकाराची स्कीम आसा
सोलार लाईट घेवपाची. लाईट आता कोळशापासून आमकां नाका कित्याक कोळशाक विरोध करता, बाकीच्या सगळ्या झाडां मारून ऑफकोर्स आसा. आमकां रिन्युएबल एनर्जी हाका वचूंक जाय, जाका आमी म्हणटा की एडवान्स टेक्नॉलॉजी वापरून आमी रिन्युएबल एनर्जीचो वापर करपाक जाय. रिन्युएबल एनर्जीच्या बाबतीत विंड एनर्जी, वाऱ्यापासून लाईट तयार जावपाक जाय, सनलाईट म्हणजे सुर्यापासून लाईट तयार जावपाक जाय, कचऱ्यापासून लाईट तयार जावपाक जाय, हायड्रो पॉवर जावपाक जाय, उदकापासून लाईट तयार जावपाक जाय. पण आमच्या हातान कितें आसा, आमी सोलार एनर्जी जी आसा ही सोलार एनर्जी आमी आमच्या गांवांत जनरेट करपाक शकता. म्हणजे आमच्या गांवांत जर फाल्यां सकाळी आमकां म्हटलें आमी एक बाबा 30 मेगावॅट जाय, तर आमी जर ठरयलें म्हाज्या घरांत हांव सोलार घेतलो आनी सोलार जर लाईट तुमी तुमच्या घरांत घेतली, हांव परत सांगता तुमकां 6 वर्सांनी तुमी जे पयशे इन्वेस्ट करता ते 6 वर्सां भितर तुमचे पयशे तुमकां परत मेळटा आणि 6 वर्सां उपरांत तुमकां बिल झिरो येता. केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी विद्यार्थ्यांक एका खासा कार्यावळीत संबोधित केलें. ह्या वेळार तांणी 120 कोटी रुपयांच्या 12 भलायकी मुळाव्या सुविधांचो लोकार्पण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयलो. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें की भलायकी ही देशाची मुळावी गरज जावन आसा. जनतेची भलायकी बरी आसत जाल्यार राष्ट्र समृद्ध जावंक शकता. 2047 मेरेन भारताच्या स्वातंत्र्याक 100 वर्सां पुराय जाता तेन्ना 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र करपा खातीर केंद्र सरकाराचे यत्न चल्ल्यात अशें मांडवीय हांणी सांगलें. राज्य की, ये देश की प्राथमिकता हेल्थ होनी चाहिए. नागरिक स्वस्थ होता है तो सोसाइटी, समाज स्वस्थ होता है. स्वस्थ समाज स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है और स्वस्थ राष्ट्र ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है. मोदी जी ने अमृत काल के समय में 2022 की 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए हमें लक्ष्य दिया है कि 2047 यानी कि देश जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, उस वक्त भारत एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए. आयज नवरात्रीचो दुसरो दीस म्हळ्यारच ब्रह्मचारिणीचो दीस. 9 दीस दुर्गेच्या वेगवेगळ्या शक्ती स्वरूपाचें पूजन जाता. ह्या निमतान लखनौत देवी ब्रह्मचारिणीचें दर्शन घेवपा खातीर भक्तांनी गर्दी केल्ली. गोंयांत लेगीत नवरात्रीच्या निमतान साबार देवळांनी मखरोत्सव जाता. इनका दर्शन जो है चारों नवरात्र में विशेष होता है, विशेष दर्शन पूजन अर्चन होता है. लेकिन 2 नवरात्र प्रचलित है, इसलिए इनका नवरात्र में द्वितीया तिथि को दर्शन में काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं. इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति है. मैं यहाँ पर पिछले 10 वर्षों से माई की सेवा पूजा कर रही हूँ और यहाँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिवस का महत्व है. यहाँ पर नवरात्र के दूसरे दिन काशी में बहुत महत्व है ब्रह्मचारिणी देवी दर्शन करने का. आणि आता वचूया खेळा मळार. आयज लखनौत संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंका हांचे मजगती खेळ सुरू आसा. श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमणी बातमी हातात आयली तेन्ना श्रीलंकेन 18 षटकांनी एकूय गडो वगडनासतना 102 धांवड्यो काडिल्ल्यो. काल जाल्ल्या खेळांत अफगाणिस्तानान फाटल्या वर्साचो जैतिवंत इंग्लंडाचेर जैत मेळयलें. जैता खातीर आशिल्ल्यो 285 धांवड्यांची मोख इंग्लंडाक साध्य करप शक्य जाली ना आनी तांचो डाव 250 धांवड्यांचेर सोंपलो आनी अफगाणिस्तानाक 69 धांवड्यांचें जैत मेळ्ळें. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.